मुरगांव पालिकेन वेवसायीक परवानो नाशिल्ल्यान वास्को 2 दुकानांक कुलूप लायले। 30 वर्सां वेवसाय करपी दुकानदारा कडेन लेगीत वेवसायीक परवानो ना। सुमार 250 दुकानदारांनी लायसन फी भरिल्ली ना अशी माहिती नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या। आमचे म्युनिसिपालिटी स्टाफ, आमचे इंजिनियर, आमचे सगळे आमी म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर दिलेली आहा। सगळ्यांनी हांगा आमच्या सिटीन सगळे भोंवन जितले जे बिजनस एक्टिविटी कोण करता तेंची ट्रेड लायसन रिन्युअल नाल्यार कोणी ट्रेड लायसन बिजनसाक काडूंक ना तेंच्या चॅक कर। ऑलरेडी आमी 8-10 दीस जाले आमी चॅक करताले। आतांच्या मेरेन आमकां 8-10 दिसांनी 250 केसी अशे येयलेले आहा जेंच्यांनी थोड्यांनी एप्लाय करूंक ना आनी थोड्यांनी रिन्युअलूय करूंक ना। तशें आयज ऑलरेडी आमी 2 शॉपां सील केलेली आसा, एक हार्डवेअर आनी एक बूक स्टॉल। ते बूक स्टॉल म्हणजे ते 30 वर्सांचो बिजनस करता पूण तेणी अजून केन्ना ट्रेड लायसन करूंक ना। म्हटल्यार इतली आमची वायट परिस्थिती आमच्या वास्को शहरान चल्लेली आसा। म्हणून आमी हे आतां खोपांक दिवपाना। जे कोणी बिजनस करता तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीचे पयशे म्युनिसिपालिटीक पावोवपाचे। आमी तांकां नोटीसी धाडलेले आसा, ना जाल्यार आमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले, नाल्यार आमी सील मारतले।